खबर विस्तारान काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान जे आरोप केल्या ते चुकीचे आसा। दीनदयाळ उपाध्यायच्या मनोग्रामा संदर्भात काँग्रेस पक्षान जो आरोप केला ताचो भारतीय जनता पक्षान निषेध केला। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान नायकान जे वक्तव्य केला ताचो भाजपा पक्षान तीव्र शब्दांनी निषेध केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। भारतीय जनता पार्टीचो आनीक NDA लेड असो जो गव्हर्नमेंट सेंटराक आसा त्याचो बजेट पयर 1 तारखेर फायनान्स मिनिस्टर अरुण जेटली यांनी सगळ्यांच्या मुखार दवरलो। आनीक इनफॅक्ट म्हाका दिसता की खूब वर्सांनी आसात कदाचित this budget is being celebrated by the people across. कारण हो जो बजेट आसा हो बजेट खऱ्या अर्थान या देशातल्या शेतकरी आसत, या देशातली रुरल इकॉनॉमी आसत ही स्ट्रेंथन करपी अशा पद्धतीचो हो बजेट आसा। काँग्रेस पार्टी जे आमचे दीनदयाळ उपाध्याय भारतीय जनता पार्टीचे गाइड एंड फिलोसोफर त्यांचे भारतीय जनता पार्टी हे वर्ष जे आसा ते 16-17 हे वर्ष जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी 17-18 सॉरी हे वर्ष जे आसा ते जन्मशताब्दी वर्ष सेंटेनरी बर्थ सेंटेनरी इयर म्हणून मनयतात। आणि ताका लागून देशभरा भितर वेगवेगळे गव्हर्नमेंटान हो प्रोग्राम हातीन घेतलो आणि गव्हर्नमेंटान सुद्धा वेगवेगळे कार्यक्रम हातीन घेतिल्ले आसात। आनीक तातूंतल्यान त्यांच्या स्टेट गव्हर्नमेंटाची हांगासरली जी कमिटी आसा त्या कमिटीने डिसिजन घेतलो आणि त्या प्रमाण दीनदयाळ उपाध्यायाच्या संबंधातलो वेगवेगळे स्किमी ज्यो आसात त्याच्या नांव मार्गाक लायिल्ले आसात। म्हाका आश्चर्य दिसता की काँग्रेस पार्टी स्वताक इतले व्हडले इतिहास आशिल्ली पार्टी म्हणटा पूण ह्या देशाच्या राजकारणा भितर कदाचित नेहरू आणि गांधी हे दोनूच फॅमिली सोडले जाल्यार इतर कोणाचे कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक शकता हे काँग्रेस पार्टीक कदाचित मान्य ना। आणि म्हणून ज्यांनी 12 वर्सां राज्यसभे भितर काम केले समजून वचुया की या देशाच्या राजकारणाचो इतिहास सुद्धा ज्यांका कदाचित खबर आसत त्या शांताराम नाईक कडल्यान ही अपेक्षा नाशिल्ली की दीनदयाळ उपाध्यायाच्या संबंधान ज्या पद्धतीची एक टिप्पणी आणि ज्या पद्धतीचे त्यांनी एलिगेशन्स केले त्याचो भारतीय जनता पार्टी तीव्र शब्दात निषेध करता। दीनदयाळ उपाध्यायाचे कॉन्ट्रिब्युशन या देशाच्या राजकारणा भितर अनपॅरलल्ड आसा। इंटिग्रल ह्युमॅनिझम ही फिलॉसॉफी घेऊन या देशा भितर भारतीय जनता पार्टीन ती फिलॉसॉफी अडॉप्ट केली आणि ज्याचेर खरें म्हणजे डिबेट जावन ही इंटिग्रल ह्युमॅनिझम की जे ह्युमन सेंट्रिक अशा पद्धतीची जी फिलॉसॉफी आसा ही फिलॉसॉफी सुद्धा आपणायिल्ली आसा आणि त्याच्या संबंधातले काम भारतीय जनता पार्टी आसत आमची सरकार आसत वेगवेगळ्या कामाच्या माध्यमांतल्यान करता। तर ज्या पद्धतीचे आरोप काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान केले हे खूप दुर्दैवी आसात। तशें जर आशिल्लें जाल्यार ह्या देशा भितर एकूण 445 जागे अशे आसात मागीर तातूंत स्टेट गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्किम्स आसात, स्पोर्ट्स आसात, स्पोर्ट टुर्नामेंट्स आसतले, ट्रॉफीज आसतले, स्टेडियम्स आसतले, एअरपोर्ट्स आसतले, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स आसात, गोवा युनिव्हर्सिटीज आसात, अवॉर्ड्स आसात, स्कॉलरशिप्स आसात, नॅशनल पार्क्स आसात, हॉस्पिटल्स आसात ही अशे 445 आसात की ज्या कडांनी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधीचे जवाहरलाल नेहरूचे नाव दिलें आसा। आणि काँग्रेस पार्टीक जर कदाचित या देशाचे पॉलिटिकल आयकॉन म्हणून जर फक्त हे तीनूच नेहरू आणि गांधी दोनूच नावां जर काँग्रेस पार्टीक दिसता आसत जाल्यार हे काँग्रेस पार्टीचे दुर्दैव आसा।